historii aveda Ushakaj sotos makani dolia Nevashimi zvastoru aveda Nevashimi zvastoru aveda Tuzo svar počeka Ljubiz vašim kolor Tuđa oči dobrači Dojen maka vardator Deva čevet historia veda Kušataj sotos makali dolja Deva čevet zvastoru aveda सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं हे मिसाचें बलिदान भेटयलां ग्रेस डायस हिच्या आत्म्याक पयल्या वर्साचो आमी उगडास करता तशेंच जॉसी मोरायस हाच्या आत्म्याक तांकां सासणाचें जिवीत पुनर्जीवनपण आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं मोगाळ भाव भयणीनो देव मंदिरांत येवन आनी जेजू आमकां वेदीचेर आपल्याचें मांस रगत वांट्टा तें घेवन आमी पवित्र जावन आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया साबार पावटी वेदीचो आनी देव मंदिराचो मान आमी राखूंक ना म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची देवा लागीं बोगसणे मागुया बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पडिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मना चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बोळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत पांय घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या दिनतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सौर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फाव कर आनी ह्या ओतीर संवसारान सुर्गीच्या सदां तोपतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर ह्या मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटीची सुरवात देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोल्या
तेसोलोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयता. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबून आसतना आमच्या मागण्याचे तुमचो उगडास करून तुमा सोमेस्ता पासत आमी सदां काल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बावाट कोरण्यांनी तुमी दाखयलो, कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरलेत आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवासो दवरून तुमी तीर रावल्यांत. ह्या आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनान गोट आसा. देवाचे आपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां वेंचून काडल्यान म्हूण आमी जाणव. कित्याक आमचें सुबोर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोट बोलान, पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम गोट निर्धार तुमकां पावला आनी तुमकां देख दिवन आमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत. तुमी देवाचेर बावाट दवरलो म्हूण अशे भाशेन सगळे कडेन गमोन आयले की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवाक सोडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यान ते विशीं तोच लोक उलयता आसा. आनी ताणें मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गांतावन येवचो आसा. त्या देवाची ताज्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेन गणगणान ताजी किर्तन कोत्ता. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सैनिकाचो पूत दुवो आनंदान उलासो. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताज्या नांवाची स्तुती करूंक घुमटां आनी सितारां ताजे मुखार वाजोवंक. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्यांक धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेल्ल्या जैतान वोग संतोश बरीत जावं आनी कुशालकायेचो उलास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करून तांच्या अंतराचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भक्तांक मेलता सूख आनी वडवीक. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. Sorvesporak, sorvesporak, सोय सोय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्ता. सर्वेस्पराक सोय. Sorvesporak, 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 sorvesporak. सर्वेस भाव तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मतिबा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें,
दोंग्या दोम शास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें खोटा, कित्याक स्वर्गीचें राज तुमी मनशांक दामतात आनी तुमी तातूंत भितर सरोनात. न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदतात तांकांय भितर सरूंक दिनात. दोंग्या दोम शास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें खोटा, कित्याक एक नवो सीस करचे खातीर जोडी मोळी तुमी भोवांडे मारतात आनी कोण एकल्याक सांपडल्या उपरांत ताचे परस ताका 2 पावटी अदीक हेमकोण फावो जावचें तुमी करतात. कुड्या फुडाऱ्यांनो तुमचें खोटा, देव मंदिराच्यान कोणूय सुपूत घेत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सुपूत घेत जाल्यार तो रीणकार जाता अशें तुमी म्हणटात. आरे मुर्ख्यानो आनी कुड्ड्यानो, कितें अदीक व्हरतें? भांगार वो भांगार पवित्र जायशें कोता तें देव मंदीर. तशेंच तुमी म्हणटात वेदीच्यान कोणूय सुपूत घेत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा तें भेटोवच्यान सुपूत घेत तो रीणकार जाता. आरे कुड्ड्यानो, कितें अदीक व्हरतें? भेटोवणी वो भेटोवणी पवित्र जायशी कोता ती वेदी. तर वेदीच्यान सुपूत घेता तो तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्याच्यान सुपूत घेता, आनी देव मंदिराच्यान सुपूत घेता तो ताच्यान आनी तातूंत रावता त्या देव मंदिराच्यान, तातूंत रावता त्या देवाच्यान सुपूत घेता. आनी स्वर्गाच्यान सुपूत घेता तो देवाच्यान, सिंहासनाच्यान आनी ताचेर बसलोलो आसा त्या देवाच्यान सुपूत घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वगानी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज देवाचें उतर उदी करून शुभ वर्तमान आमकां देव मंदिराचें आनी वेदीचें भोरतेपण वळखून घेवंक उस्कायता. जेजू आपल्याचे शिकवणेन फारिजियो, दोन शास्त्री आनी फुडारी हांच्या तोंडार मारून देव मंदीर आनी वेदी कितली पवित्र तें आमकां सांगता. फारिजियो आनी दोन शास्त्री आनी धर्माचे वडील आसलोले, फुडारी आसलोले, ताणें पोरजेक सारकी वाट दाखोवंक जाय आसले, कित्याक ते शिकलोले आनी जे धर्माचे रुल्स कायदे आसलोले तांचे वरी तांकां जायती जाणवाय आसलोली. तातूंत ते सारके गुल जाल्ले, तांकां सगळें खबर आसलोली आनी हे दशेन तांणी सारकी वाट पोरजेक दाखोवंक जाय आसली, लोकांक दाखोवंक जाय आसली. पूण जायते तो वेदीचो आनी देव मंदिराचो ते फायदो काडटाले, देखून लोकांची मनां ते घुस्पायताले आनी आपल्याक जाय ते भाशेन, आपल्याक फायद्या पडटा ते भाशेन ताचो वापर ते करताले. देखून जेजू तांच्या तोंडार मारता, कितें व्हरतें? देव मंदीर वो वेदी व्हरती वो हे देव मंदिरांत भेटयतात तें भांगार, वेदीचेर घालता तें वस्तू, सुपूत घेता तें व्हरतें वो देव मंदीर वो वेदीचेर वेदी व्हरती. हें तांच्या तोंडार मारता आनी सांगता की वेदी व्हरती आनी देव मंदिरूय व्हरतें. मुखार भाव भयणींनो, फारिजियोचे, दोन शास्त्रांचे आनी वडिलांचे तांचें मन ग्रेस्काय एकठांय करपाचें आसलें. देखून देव मंदिरांत भेटयता तें भांगार ते आपूण व्हरताले, वेदीचेर बरें बरें आसा ती वस्तू पवित्र करूंक हाडटा ते बरें वस्तू खावपाच्यो आसतात वो कितें भेटोवपाचें आसता ती वस्तू ते आपूण व्हरताले. देखून ते लोकांक सारकी दिशा दिनासले, कित्याक तांचें मन आपणाक पिजावपाचें, आपल्याक मेळून घेवचें आनी हें तरी ते भेटयनात आनी दिनात जाल्यार तांचे कायद्या प्रमाणे तांचे ते कास लायताले. लोकांक तांचेर अदीक
भार घालताले आनी फुडाराक तांणी आनीक ओदीक व्हरतें हाडून दिवचें, आपल्याक आनीक मोलाचें हाडून दिवचें अशें तांचें मौन आसलें. देखून जेजू तांच्या तोंडार माता, तुमी स्वर्ग राज्यान वचनात आनी कोण वचूंक सोदता तांकांय तुमी आडयतात. मुगाळ भाव भयणीनो, घोडी ही चाल आमची जाता आसतली जायते फावटी. देव मंदिरांत आमी जायतें भेटयता, देव मंदिरांत आमी जायतें दिता, वेदी आमी जायते भाशेन आमी नेटयता आनी आमी जें कितें कोत्ता तें आमकां ओदीक व्हरतें कशें दिसता. पूण तें व्हरतें न्हय. देव मंदीर व्हरतें आनी वेदी जावन आसा व्हरती. देव मंदीर पवित्र, ही वेदी जावन आसा पवित्र. हाचो मान आमी आमच्या जिवितान राखून घेवंक आनी तातूंतल्यान आमकां मेवता ती पवित्रपण आमी ओळखून घेवंक आमकां जेजू आयज उस्कायता. तर असलें मौन आमी आपणावंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ हे मिसाचे भेटीन मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा, C32 पान 42, C32 पेज 42. Sorvespora deva svigato credere mia soia umbriace libertà matta toscico e vedi cada sultu tamce ya vivo vitutra ja soria uniaco am cedere coru autoru Christace cur robot prasamso. म्हज्या भावणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, एके बोले वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरसां तुवें करून घेतल्याय. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भोगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवचें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळ्यान सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रतिदिन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें,
तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात। ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें। हें म्हज्या उगडासाक करात। पयलो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गूड परगटुया। सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरुमताव, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकताव। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सडूंची कास सकाळ समर्पिताव। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता। आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताले आम्हा समेजता। पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर। तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसडीत मुखामळ पडोवंक फाव कर। आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मारी देवाची तुज्या महिमा गावंक आमकां फाव कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक देव मंदिराचो आनी वेदीचो मान आमी राखूंक आनी आमी पवित्रायेन उदीक वाडूंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणी म्हणुया। आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार। देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार। दया करून ह्या जिवितान गोटाय सबस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बरोबाशान नोंदरेकता। तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय। जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली। हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ। जो जेन्ना राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमीन। सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सौम्य आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया। देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर। देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर। देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी। हो तो जो जेजू वेदीचेर आपल्याचेंच बलिदान भेटोवन हो जेजू आपल्याचें मांस आनी रगत आमकां दिता। आमी पवित्रपणान वाडूं सगल्या विस्वासान ह्या सोम्याक घेता ती सुभागी। सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली।
मोगाळ जेसुयो तुयो जेजुका आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया D30 पान 60 D31 पेज 64. Jesuyo tuyo, Baba boling tokyo, kalsam sharabukyo, chivitam chebodukyo, Mogai tu chidi tudi, usonam kahar tuchi, sotos tu soam kani. Votit mi molaki, onai tu chidi tudi, usonam kahatuchi, sotos tu soam kani. Votit mi molaki, ogar Jesu yoduyo, Baba boli metokyo. Tam charabukyo, chivitam chebolukyo. उबी रावया प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुवें काकलोतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रोगत आमच्या पिढे सोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडोय ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आमच्या गांवांत मरण जालां सोंपला बर्नर्ड फ्रांसिस्को फेर्नांडीस हे भावाचें आयज इंतेर सांजचे 4 वाजता शेवटाचें आमी गायन गावुया आमचे बोरी राव तूं सोमया E1 पान 70 आनी 100 E1 पेज 76. Amche borirau tu somia